पार्टी म्हणतात ते ज्याचो लीडर राहुल गांधी तिच्या अंडर 99 इलेक्शन्स ते हरल्या आणि तसल्या पक्षाचो अध्यक्ष सांगता 100 कोटी ते हास्यास्पद आसा कित्याक तेकाय खबर आसा की तेजेच फुटून गेल्ल्या आमदारांनी कितें म्हटलां की हेणे टिकेटीक दिवपाक पयशे घेतले. तमिळनाडूनी तोच एलिगेशन आसा, सगळे कडेन एलिगेशन आसा. हे सगळे फ्रस्ट्रेशन कित्याक तेका खबर आसा की येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या 27 30+ सीट आम्ही जिंकतले. आयज डॉक्टर्स डे म्हणून सांगा दोतोरांक की अभिनंदन आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वान जे सरकारान गेली 15 वर्सां जी उदरगत केला, आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदीजी यांच्या अंडर जी प्रगती केल्या, गोंयान 12 वर्सांत जे डेव्हलपमेंट जाला, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसत किंवा प्रोजेक्ट्सच्या बाबतीत जर आम्ही काणकोणच्यान सुरू करत जर मनोहर पर्रीकर बायपास जायत, मागीर आमचो कुठ्ठाळेचो पूल आयज साऊथ गोवांतल्यान हांगा पणजे पावपाक वास्कोच्यान मडगांवच्यान 25 मिनटां पावता. हे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा. हांगा अटल सेतू आसत, मागीर पर्वरीचो पूल आसत, ग्राउंड्स आसत, हे सगळे डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पार्टी आला. मनोहरभाई पर्रीकर 2001 मुख्यमंत्री जाल्ले त्यावेळी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आम्ही सुरू केली आणि ही सगळी सुरू केल्ली असताना अजून ती स्कीम्स आमची चालू आसा. दयानंद सामाजिक सुरक्षा आसत किंवा दीनदयाल महिलांच्या खातीर सगळ्यांच्या खातीर आरोग्य योजना आसत, गृह आधार आसत, हे सगळे अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी आयज चलता. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामाप्रसाद मुखर्जींची शिकवण घेऊन चलता. आमच्या आदरणीय आमचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामूभाई नाईक यांचे खंबीर नेतृत्व आसा, दोतोर प्रमोद सावंतांचे खंबीर नेतृत्व आसा, सगळे मंत्री आमदार बऱ्यापैकी काम करता. म्हणून तांकां दिसला की आयज भारतीय जनता पार्टी 27 30 सीट घेता म्हणून कितें तरी वातावरण निर्माण करप. पण तेंचेच कोण तरी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान मोर्चा व्हरता, थंय हो ताका नाकारता, ते काँग्रेसीचे न्ही म्हणटा. हे ह्यांच्या मदीं दुसपुशीन भारतीय जनता पार्टी उदरगत करीता, एज्युकेशन सेक्टराचेर आसत कित्यार आसत, या खातीर आम्ही अभिनंदनही करता आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि दामू नाईक यांच्या नेतृत्वात. धन्यवाद. I would like to thank the print and press media for coming and covering our press today. And I just want to say one statement that a party which does not have any unity cannot question the party who has people and karyakartas at grassroots level. And I would like to thank you all that you all have come and covered our press. Thank you. ते स्टुडंट डिफेक्टरांचे उलयले डिफेक्टर जेन्ना फुटले काँग्रेसीचे तेतून तुमकां मत जालें जाल्यार तुमकां तितूंतलो फायदो जालो न्हू, जाल्यार कित्याक ते फुटले तेजेर सांगता पडटा. ना 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 कशें आसा हांव एक सांगता. डिफेक्टर फुटले कित्याक फुटले, आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे विजन, हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें काम हें इतलें बरें जातालें की प्रत्येक पूर्ण गोंय हें आज एक विकास जावचो हें सगळ्यांच्या मनान आसता. आतां हो जो विशय आसा तो तुमी तांकां विचारचो पडटलो. म्हाका दिसता एक पार्टीचें धोरण, एक आमकां एक संघान आमकां एक पद्दती आसा, आमी बिगडलो तुमी बिगडना. बिगडलो म्हणल्यार बिगडलो न्ही, आमी बिघडलो तुमी बिगडना. पूण आमचे कडेन आतां आमी घडयता. भारतीय जनता पक्ष असो पक्ष आसा जो ज्या तरेन रो हितून येता तांकां बरें पॉलिश करून घडयता. आज आमचे बरे बरे कार्यकर्ते त्या तरेन वयता. तुमचें एक एलिगेशन आसा की तुमी पयशे घेवन तांकां भितर घेतल्या म्हणून. ना ना हें जें आसा हें एलिगेशन आसा आनी नक्कीच म्हाका दिसता जे सरकारान आसता पावरान आसता तांकां म्हाका दिसता विकास हो एकूच ध्येय आसता. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.